संतोषान आनी एकाच ताल्यान आमी पवित्र मिसाचे सुरवातेक गीत गावुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची 7 जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समारंभताव, जाचे खातीर गोंयची आख्खी पवित्र सभा संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून त्रिएक देवाची वाखाणणी करता. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. जानेराचे 14वेर 2015 ह्या वर्साक जुजे वाजाक 7 म्हूण शिक्को मारून बापान आपल्या मोगाचें आनी चड मोलाचें दान आमकां दिल्लें ते मेरेन ह्या वर्साक 9वे पावटी ताची परब व्हडे कुशालकायेन आनी सगळ्या भोक्तीन आमी समारंभताव. ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी 7 जुजे वाजाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयचे भावार्थाचे समारंभणेक आमी विशय विचून काडला तो हो. भाग्यवंत जुजे वाजाची देख घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करुया. सुपुल्लो सांतुलो ल्हानूच तावन म्हणगे तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी मरो पर्यंत एकाच उतरान सगली ताची जीण जेजूचो नीज पाटलाव करची एक तांबोन आसलेली यात्रा जाली. आनी हाचो फोल म्हळ्यार आपलें जिवीत खर्चून जायते ओत्मे ताणें देवाक जोडून घेतले. हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. तर सांताचे देखीन आनी मोजोतीन आमच्या जिवितांत आनी केरीत भाशेन आमी जियेताव त्या बेसान जावं आमचे दिसपट्टे चालींत, वागणुकेंत, उतरांनी, कोरण्यांनी आनी आमचे देखीन हुर्बे प्रितीच्या बाबान भयणो, आमच्या बाबान आमचे मुखार
हे परबेचो विशय तशेंच कांय मुख्य कल्पना दवरल्यात ती आमच्या काळजा मनान बाळगून भाग्यवंत जुजेवाजाची देख आमच्या जिवितांत घेवन जेजूची नीज पाटलावदार आमी जावंक वावुरतना ताका आमी गोवाय दिवंक ताचेच भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक आमकां आदार मागुया. आयज आमी ओपिनियन पोल गोंयचो आयज ताचो दीस समरुमताव तेन्ना आमच्या गोंयच्या घटक राज्या पासतूय मागुया करून हे दिसांनी चलता ती चळवळ मादे आमच्या दोरयाक लागून आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गोंयची अस्मिताय सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी आमी चुकल्या देखून देवाचे बोगसोणे मागून बराबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सुदान सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावों. आमेन. देवान आमकां दिल्ल्या भाग्यवंत जुजे वाजा पासत आनी हेर घेतलेल्या साबार तोरेकवार उपकारां पासत मोहिमा गावून कुशालकायेन त्रिएक देवाची वाखाणणी करुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तशा इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शरीर, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार भाग्यवंत जुजेवाजाचे मजतीन आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. देवा तुझ्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जुजेवाजाचे देखीन आनी मुर्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पसलोले तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ अदीक अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर.
हे आमी मागतांव आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरोदेवचे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमायस हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो. आनातोत शारान बेंजमीनच्या प्रांतान रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पोले. हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाबाब दिलो. हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करून तुजे सवे हांव आसा. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पोले, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वपूंक, सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राजाचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. बाग्योन जुजे वाज दर एक आपल्या जिविताची गोडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचेंय जिवीत तसलेंच एक दिसपट्टें समर्पण करूंक भासावूंक आमचो जबाब स्तोत्रांतल्यान असो दिवया. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमितां.
बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयली चिटी वेलें वाचप। भावा भयणीनो, शिव वर्तमान परगटपाचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो। तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा। म्हजे खोशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली। पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंत म्हजी मजुरी आसा। सगल्या मनशां सुरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक सोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला। असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो। थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जालो। शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां। देवाचें उतर हें। सगलीं उबी रावुया आनी कुशालकायेन उद्गार गावुया। Sorbespot तुमचे सोबे आसूं, लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले। आनी तांणी तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे। ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लूव नेमोणेक वावराडी धाड म्हूण मागात। वचात, पूण लाणग्या मोदे मेंढरे कोशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत रायदोरात। बोक्षी वो बोती वो वाणो व्हरू नाकात, वो वाटेर कोणोकूच ओडकी नाकात। खंयच्याय गांवांत तुमी भितर सोदशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात। शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली। एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावऱ्याड्याक आपलो मुशारो फावो। घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात। थंय आसत्या त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें।
काळ बरलो, स्वर्गीचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात. आपलो भौशीक वावर सुरू करतना जेजूचो पयलो उलो, जेजूची पयली परगटणी, आनी जेन्ना जेजू आपलो भौशीक वावर चालू दवरतालो तेन्ना आपल्या सांगाता आपलो वावर जो देवान ताका दिल्लो तो फुडें व्हरूंक ताणें आपल्याक सांगाती घेतले. आनी ताणें म्हणले, म्हजे फाटल्यान येयात. 12 जाणांक जरूय ताणें विचून काडले, पूण जायते दुसरे ताचे फाटल्यान वेतालेत आनी आपूण स्वर्गार वयचे आदीं ताणें तांकां आज्ञा दिली, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. प्रितीच्या भावरान भयणो, आयची तिनूय वाचपां आमकां जेजूच्या आपोवण्याची आनी जेजून दिल्ले पाठोवणेची खबर करता. पयल्या वाचपांत जेरेमियस प्रवाद्याचे आपोवणे आनी पाठोवणी. दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू आपणाक कित्याक जेजून विचून काडलो हाची खबर आमकां सांगता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू 72 जाणांक धाडटा, वचात. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. प्रितीच्या भावरान भयणो, आयज जोण एकलो आमी जावन आसा जेजूचो वावराडी. आनी बागेवन सुसेवाजाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आनी जेजूक नीज गोवाय दिवूंक आमी वावुरता. जुजेवाजान आपल्या जिवितांत जेजून दिल्ले आपोवणे मानून घेतले आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें जेजूक परगटलो. आनी हे करूंक 3 पावंड्याची पद्दत ताणें घेतली. पयले सुवातेर आपल्या भावार्थांत तो थीर जालो. आपले मागणेचे जिवीत खरेपणी ताणें खोलायलें. पवित्र सभेची शिकवण ताणें आपणायली. देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियोंक वावुरलो. प्रितीच्या भावरान भयणो, बागेवन सुसेवाजाचे आमी देख घेतले जाल्यार आमचे भावार्थाचे जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलोलें जिवीत जावंक गरज. ह्याच खातीर जितली आमी पवित्र पुस्तक वाचता, जितले आमी पवित्र पुस्तक नियाळटा, जितले आमी पवित्र पुस्तक शिकता, तितलो भावार्थ आमचो खोल आनी थीर जावंक पावता. दुसरे सुवातेर बागेव जुजेवाजान जेजूचो पाटलाव केलो आनी जेजूक परगटलो. सांडलोल्या शेडयांक एकठांय करून जेजूच्या भोंवतणी समुदाय बांदून हाडूंक. जावं ते कानारांत, जावं ते श्रीलंकेंत क्रिस्तांव आशिल्लेत, कातोलीक आशिल्लेत, पूण कांय कारणाक लागून शिपडलोलेत ओ गवडी नासलेल्यो शेळयो कश्यो आशिल्ल्यो. बागेव जुजेवाज तांचे शिवेता आनी तांच्यो समुदायो घडून हाडटा. तांकां भावार्थाचे एकचार तांचे मदें तो घडून हाडटा. प्रितीच्या भावरान भयणो, सगळीं आमी भावार्थी. एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बावतीज, एकूच आमचो बाप, एकूच आमचो सोडवणदार, एकूच आमची पवित्र सभा. जाल्यार आमचे मदें क्रिस्तांवां मदें वेगळोचार ना. फकत आसा भावार्थाचो एकचार. आनी हो भावार्थाचो एकचार आमकां खरेपणी जेजू सरभोंवती एकामेकाची भाव भयणां करता. श्रीलंकेंत क्रिस्तांवांक पिळापीळ दितालेत दुसरे क्रिस्तांव पवित्र सभेचे वांगडी. आनी असले वेळार
बागेवन झुजे वास ताका एकठांय दवरता. आयच्या काळारूय आमचे मदे क्रिस्तावा मदे साबार तरेचे मनीस फुट्यो घालूंक सोदतात. जायते जाण आमचे मदे वेगळोचार हाडूंक सोदतात. जायते जाण क्रिस्तावा मदे फुटी आनी वेगळोचार घालून आमकां आमचेच मदे झगडी कशी उप्रासतात. ह्या वेळार प्रितीच्या भावांनो भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां कशी एकवटान एकचारान एक समुदाय कसो सगळी आमी भाव भयणां कशी जियोंक गरज. आनी तिसरे स्वातेर बागेव झुजे वाजान आपल्या जिवितान जेजूचो पाटलाव केलो दुसऱ्यांची सेवा करून. दुसऱ्या सोवे जेजूचो मोग दाखोवन दुसऱ्या पासत आपले जिवीत करचून. बाबरान भयणो, जावं ते कानारांत आनी भोव करून श्रीलंकेत जायते ताणे पोरचे पासत क्रिस्तांवां पासत केले. साबार जिन्साचे रुपां ताणी घेतली. बायल कशी जाली, पोदेर कसो जालो, कुली कसो जालो, आनी हे भाशेन ताणे पोरजेची सेवा केली. ओस्गाची पिळा जाल्ली तेन्ना तो ताचो परामूस करूंक लागलो. प्रितीच्या भावरेन भयणो, जेजून आमकां एकूच आज्ञा दिल्ली आसा आनी ती आज्ञा म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करात. आनी निमाण्या जेवणार तो उठलो आनी ही मोगाची आज्ञा कशे भाशेन जिवितांत पाडची ती आमकां दाखयलें. आपल्या आपोस्लांचे पांय धुलेत, सेवेचे मनीस जावूंक आमकां आज्ञा दिल्या. जाल्यार प्रितीच्या भावरेन भयणो, आमी तर आमचे क्रिस्तांवपण दुसऱ्यांक परगट्टले जाल्यार आयज घोडे उतरांनी परगटूंक जावंकचे ना. बागेव झुजे वाजाक श्रीलंकेन जाले ते भाशेन. कित्याक जायते जाण आमचेर दोळे धरून आसात. कोण कन्वर्शन करता, कोण क्रिस्तांवपण परगट्टा, पूण आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आमच्यांनी जेजूक परगटूंक जाता. आमच्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूची गवायकी दिवंक जाता. दुसऱ्यांक कन्वर्ट करूंक न्हय, दुसऱ्यांक क्रिस्तांव करूंक न्हय, दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगटूंक, दुसऱ्यांक जेजूक आमी दिवंक, दुसऱ्यांक जेजूची गवायकी आमी दिवंक. जाल्यार प्रितीच्या भावरेन भयणो, आयज आमी बागेवन झुजे वाजाक मान दिवंक हांगासर आयल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत ताचे जिवीत भितर काडुया. कित्याक ताणें जेजूचे जिवीत आपल्या जिवितांत भितर काडलोले. ताची पाटलावदारां कशी आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर बांदून हाडुया. आमचे मदीं हो भाव भयणीपणाचो एकचार वाडोवया आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटुया अशें जावं. उबी रावुया आनी बराबर आमचो भावार्थ उचारुया म्हणून सोतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जुळलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांशिवाय मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, पातकांचे बोगसणे, प्रितीच्या भावरेन भयणो, जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजूक गवाय दिवंक बागेवन झुजे वाज आमकां एक नमुनो. ह्या वेळार ताचे भाशेन आमी जावूंक ही थोडीशी मागणी
देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रिनी आनी मोटवाशांनी आपल्या कास्की तशेंच मुणयारी जिवितान जेजूचो नीस पाटलाव करून आपलें बागिवणपण सोडूंक आनी ह्या वरवीं मोगान केल्ले सेवेंतल्यान आपले पोरजेकूय कुर्सावेल्या जेजूशी ओडून हाडूंक बागिवणपणांचे नमुणे ते जावंक आनी तिवूय जेजूची नीस आनी उर्बेवून पाटलावदारां जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आळकुळी कालिना जावंक आनी धर्माच्या नांवान पोरजे मोदें फुटी आनी दुस्मानकायो वाटावंक पूण वेगवेगळ्या धर्मां वरवीं तांचे मोदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचे बानपास ओदीक गोट करूंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. आयचे परबे समयार आमच्या आस्काराचे मजतीन आमचे देवसिचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी केरीत भाशेन हालींच विसलेल्या कार्दियलाक तिचे वडिलाक पवित्र आत्म्यांची भरपूर जाणवाय बुध शाणेपण आनी तशेंच बरी भलायकी दी म्हूण आनी चालू आसलेली परिशद आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हजे फाटल्यान येयात मनान धरून आख्या संवसारांत पवित्र सभेक आनी आमचेर देवसिजीक पुस्कळ ओत्मीक बरेपणां येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे देवसिजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाळे बागिवोन जुसेवाजाचे सांतवारींत चलतेल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं आमच्या सांताचें देवोत्सव सगल्याक चडत वाडत वचूंक आनी हें करूंक आमी सगल्यांनी भार घेवंक तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवून पाद्री आग्नेल पुताकूय बेगीनूच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. हे आयची तोबाची परबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागिवोन जुसेवाजाचे मजतीन साबार सर्गींची बेसावां ओतल्यार पुरो म्हूण आनी ताचेच विनवणेन थांबून आसतना आमी मागताव त्या साबार गोरसांक देवान कान दिवंक भोव करून आमच्या सांताची वर्सावळीची नोवेनां आनी परब जातात त्या जाग्यां विशीं साबार प्रस्न उप्रासलेले आसात तांकां जबाब दिवन बेगीनूच तांतली आमकां सुटका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बो मोगाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आनी दुसरी आमचे काळजांत आसात ते उस्के आनी आवंडी आमी तुजे मुखार उबारतांव. आमची गोंयची अस्मिताय सांबाळूंक आमच्या पुर्वजांनी जायते त्रास आनी बोड केले. आमी ह्या काळार आमची गोंयची अस्मिताय सांबाळूंक आनी सगळे प्रश्न भाव भयणीपणाच्या मनान ते सुटावे करूंक तूंच आमकां कृपा आनी बोड फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेल ओ. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचे सूख दूख
आयचे पोरबेची कुशालकाय आनी सोर आमगेले या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदीचेर दवरुया गीत गावन निर्मोल भेट उंड्या सोऱ्याची. मुशा भवनान भयणो ह्या आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोवी सोबेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा बागीवोन सुसेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मनाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचे समर्पण तुका एका मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मोरणांनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो जो मोग दुसऱ्या लोकांक मोदे परगटूंक आमकां थ्रू प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचे हें रगत, पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgo tuhoja. Sumiaci su ami horatata, ali kasi tleta, ite mati tu voi bovani su, ami duce बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवूंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्यो माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगाता त्या चेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आनी बागयोन जुजेवाजाची देख आमच्या जिवितांत भितर काडूंक जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशनात रयता. तुला आमकां जीवदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोरनुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी.
होच तो जेसू बागेवन जुजेवाजान ताचो नीस पाटलाव केलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताका परगटलो. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय जेवण तयार जालां. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक शुभ वेळ पावलो. मनान आनी ल्हानविकायेन कुमन्यावन शेवूंक फुडें सरुया. पवित्र कुमन्याव हातार वो जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माचीं भाव भयणां आसात जाल्यार कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण आमची विनंती. Non-Catholic brothers and sisters are requested not to receive the Holy Communion. आमचे फुडारी दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची म्हूण आमी मागतां. आमी गीत गावया. मोगा वांटप
उबी रावया. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, बागीवून सुसेवाजाक मान दिवून ह्या आयच्या दोबाशीक परबे दिसा सोतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुझ्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कोर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो आनी मोगाळ म्हज्या पाद्री भावांनो, ह्या फेस्ताची कुशालकाय आनी परबी तुमकां काळजांतान दिता. बागयोन जुजेबाजान आपल्या मागण्याच्या संबंधान तो देवा कडेन आसा. रात दीस देवा बऱ्यान तो आसा. आमचे पासत रात दीस विनंती करता. आमची देव सेज राखता. आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली पयस दवरता. ताचे परबे दिसा तुमकां हांव खरी कुशालकाय आवडेता आनी देवान आमकां हो बरो दीस दिवचो, पवित्रतायेचो दीस दिवचो म्हूण हांव आवडेता. खेरीत भाशेन हांव दिनवासूंक सोदता. आयज आमचे मदें पाद्री आलेश मेनेझीस जशें हांवें म्हणलां, रायतुरचे सिमिनारीचो रेतूर तो आपलो मोलाचो वेळ ताणें आमकां दिला आनी तें जाल्यार बरेंच सकाळीं फुडें 5 मिसाक कांय बरे भाशेन देवाचें उतर स्वताचे भाशेन ताणें परगट केला. वेळ मातसो उणो पूण तरी आसतना आमकां समजता ते भाशेन फडोवन आमच्या जिविताक लागता तसलो संदेश ताणें आमकां थोडक्यान दिला. आमचे पासत मीस पेटयला. ह्या ताच्या बऱ्यापणाक पासत हांव फातालीच्या किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या वावराचेर जबाबदाऱ्यो जायत्यो ताच्या माथेर आसात. देवान ताका बागयोनच्या जबाजाचे मजतीन राखचो, सांबाळचो, आदार दिवचो म्हूण मागता. तेच भाशेन ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ले आमचो फादर लेझली रेको शिरोडेचो पादविगार तो आनी ताचे बरोबर ताचो पातकूर फादर क्लॅरन्स कार्नेरो ते आसलेले. आनी मागीर पाद्रे पेद्रो कॉस्टा कोणसुवा इगोर्जेचो पादविगार आनी पाद्र फ्रांसीस डायस रिबांदार इगोर्जेचो पादविगार. तांकांय खेरीत भाशेन आमी दिनवासता. आमचे बरोबर ते आसले म्हूण आमकां बरें दिसलें आनी आमचे पासत ताणें मागला म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. इल्लोसो वेळ घेवन हांव आमच्यो आयच्या दिसाची कार्यावळ तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. आतां फुडले मीस 6:15 वाजता आनी त्या उपरांत 7:30 आनी 8:45 दोबाजी पुर्बेचे मीस 10 वाजता आनी हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आमचे पासत भेटयतलो. आनी मागीर सदांचे भशेन जुजेवाजाच्या ओरातुरीच्या कुडांत दनपारच्या 12 हे मीस जाताले ते ह्याय वर्सा आमी करता. आनी मागीर सांजे 2 मिसां ह्या परबे दिसा 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमणे मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जे भोव करून कामाक वेतल्या पासत आमी आडोवन दवरला. ह्या जाग्याच्यो सवलती तुमकां सांगपाची गरज ना. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक, आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू, फर्स्ट एड, मागीर वॉशरूम्स, फेरी, पिवपाचें उदक, सेंट जोझफास कॅन्टीन ह्यो सगल्यो वस्तू तुमचे सेवेक आसात. बागयोन जुजेबाजाची सांतवार सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो उमंग घेवंक वो थंय भेट करूंक सकाळीं 7:30 ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. ज्या आमच्या भावा भयणांक आयकोपाची कठिनाय आसा, हियरींग इम्पेरमेंट, तांचे पासत दोबाजी पुर्बेचे मीस 10 वाजता मिसाची समजणी कोणांनी तांकां मेळटली. द होली मास विल बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर
आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बुडुकाय ह्या पोरबेच्या मिसांत भोगतीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतलो. देवाची साबार देणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यांत. आमच्या आस्काराच्या पावलांनी चलून आमी जेजूचे नीज पाटलादाव जावंक ताचीच मोजत मागून ताच्या मानाक गीत गावुया. जुजे वाजा आमच्या भावा. Hello, testing one. Mic test one. Test. Test. Check test. 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 Mic test one. Mic test.